Evangelantă Sirenoso Simauna. Mateo Marcani Luca Evangelantă Sirenoso Simausa. João Evangelantă. João Evangelantă Jesusu Kuddu Eklosu संपूर्ण रीतीनं एक कष्ट वैता तो आणि एकले संगी दिन तो कष्ट या दुःख उणी जाऊनच्या पास होतो दिवस होतो शिरको जेजू घे ना ताण लागता म्हणता पण तो घे ना ते कष्ट संपूर्ण जाऊन तो सोसूंकू आशेत आणि तो सोसता काहीच उड आहे ना सेडेटिव्ह या दुःख जायनातल्या बरे तो घेऊन आशे ना मग आळभावनो बहिणीनो आणि भुरग्यानो आज बहु पवित्र दीस आमकां देवान संवसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्या सपुताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी ह्या पुतान आपलो आमचो इतलो मोग केलो की आपलें सर्वस्व खुर्सार ताणें खाली केलें वरतो मिस्तेर नियाळसो आनी ताचे ताव न्हू थोडी पुडी लिसांवां घेवचो एक वरतो संदर्भ आमकां खुरीस म्हणटना एका रितीचो आकांत सलवणी निराशा भें पूण जुआंवच्या वांजेलातावन आमी आयकल्लें हें वाचप जेजून खुरीस फुड केल्ली मरण फुड केल्लें रीत पळयतना मरण फुड केल्ली रीत पळयतना कितें दुसऱ्यांत दिसता भाऊ आनी भयणीनो हर एक वांजेलीस बरयतना ताका एक देवशास्त्र आसा ताचो एक अणभव आसा ताणें एक सत समजून तें सत विवरूंक करचें तें प्रयत्न बेश्टेंच मोण इल्लें बरी बरोवचें न्ही मोती कायिल्लीं गणितां सांगाता घालून केल्लीं पुस्तकां न्ही हाच्या फाटल्यान जायतो नियाळ करन ह्यो संगती असो अर्थ कितें म्हणून तपासणी करन निमाणें हें बरयलें मातेव मार्क आनी लूक हांचो वांजेल सादारण एक जेजू मोरोवन कांय एक 30-40 वर्सां उपरांत बरयल्लें 70 आनी 5 वर्सां क्रिस्त शका 70 आनी 5 भितर या चड म्हळ्यार 80 भितर हें वांजेल तिणी बरयल्लें पूण जुआंवचो वांजेल लगभग 20 ते 25 वर्सां उपरांत लगभग 95 या 100 क्रिस्त शका 100 भोवशा बरयल्लें देखून 20 ते 25 वर्सांचो फरक आसा आनी ह्या खातीर जुआंव जें कितें मातेव मार्कान आनी लुकान बरयल्लें रिपीट करिना ताचो नियाळचो परिणाम जावन ताका मेळिल्ल्या उगडापणाचो परिणाम जावन तो आणखी गुंडायक येता आनी ह्या खातीर जुआंवच्या वांजेलांत जेजू मरण फुड करची रीत एक सलवल्ल्या व्यक्ती बरी न्ही एक निराशेन न्ही खुरीसच जुआंवच्या वांजेलांत जेजूचें सिंहासन आनी ह्या खुर्सार जेजू राय म्हण प्रगट जाता श्रेश्ठ याजक म्हण प्रगट जाता आनी तसोच देवाचो सेवक विंसलोलो सेवक म्हण प्रगट जाता देखून निकोदेमा लागीं उलयतना जेजून सांगिल्लें जेन्ना मनशा पुताक उंच उबारतात जशें अरण्यान मोइजेन सर्पाक उबारलो आनी तेन्ना तो सर्वांक आपणा सरशी ओडतलो आनी जो कोण ताचेर दिश्ट घालता तो सासणाची बाचावी जोडतलो देखून जुआंव आमकां एक नवोच एक आयाम दिता जेजूचें मरण पळोवंक ताका धर्ण वर्ण मारिल्लो न्ही ताणें स्वा कुशेन आपणाक समर्पिल्लो आनी ह्या खातीर भाऊ आनी भयणीनो जेजूक कैद करचें घडीत पळया जेजूक ते कैद करूंक वेतात आनी कैद करूंक गेल्ले कोणाक सोदतात तुमी म्हूण जेजू लिपोवन रावना मुखार येवन विचारता कोणाक सोदतात तुमी जेजू नजरे नाका हांवूच तो पाटी वचून पडटात ते जेजूक धरूंक शकनात ते 3 फावटी पडटात हांवूच तो आतां तो हांवूच तो म्हणटना जेजू जुआंवच्या वांजेलांत
जेजू जायते कडेन हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा उजवाड, हांव जावन आसा बरो गवळी, हांव म्हणलें तसलें आय एम म्हणलें तसलें स्टेटमेंट जो हांव जेजू तावन येवची ती उतरां दिता. हांव खंयगी ताळ मारता जेजू हांव खंयगी म्हळ्यार जळत्या बोल्यांत मोइजेक देव दिश्टीक पडतना तुजें नांव कितें गी म्हणून मोइजेन विचारतना देवान सांगिल्लें हांव जावन आसा आय एम. हांवें धाडला म्हणून सांग तांकां. आनी जेजू हेंच रिपीट करता. आपणाचें दैव सैंब आपणाची दैवी कथा जेजू थंय सांगूंक आशेता हांवच तो. ताका ऑपोजीट जावन पेद्रू पळया. जेजू 3 फावटी हांव तो म्हणटा, पेद्रू 3 फावटी हांव न्हय म्हणटा. ही हकीकत मनशाची. कित्याक आमचें अस्तित्व त्या देवतान येवचें आसलें जें केन्ना आमी भियान तें वळखना तेन्ना हांव न्हय जाता. तें वळखूंक आमी शकना. भावन आनी भयणीनो, तें अस्तित्व आमी होगडायिल्लें आसलें. आमच्या पिशेपणाक नेनारपणाक या खंयच्याय एका संगतीक लागून आदावन आनी येवेन होगडायिल्लें तें अस्तित्व तें देवा थंय आसचें तसलें ती हकीकत दिवंक म्हणून जेजू आयलो आनी तें ताणें केलें. हें जू हांव विवरूंक आशेता. फुडें आमी पळोवचें तर जाल्यार हांगा 2 जण याजक आसात, श्रेश्ठ याजक आसात. जेजूच्या वेळार याजकपण भोव चड करप्ट जावन जाल्लें. हे याजक श्रेश्ठ याजक साधुसेवांच्या पंगडात हांव येवचें तसलें सडावत टेंपल देवाळ एक सुरक्षीत रितीन चलोवंक प्रयत्न करचे आसले. राजकीय जावन आपणाचो वावर करचें आसलें. देखून सादारण माकाबेच्या पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू जल्मोवच्या लगभग 200-250 वर्सां पयलेंच हें कशें करप्ट जाता, कशें याजकपण मोलाक घेतात, श्रेश्ठ याजक जावंक कशें राया सांगता संधान करन हें मोलाक घेतात म्हणून पळयता हांव. आनी नीज श्रेश्ठ याजक जेजूक हे फेक याजक सवालां करतात. सत सोदून काडूंक प्रयत्न करतात. अन्नास आनी कायफास सत निजायकी आशे नासतना, सत नीज जावन सोदिनासतना सत दांपोवंक प्रयत्न करचे आसले. सत जावन अशें जेजू लागीं परीक्षा करतात. भाऊ आनी भयणीनो, जेजूचे जे कितें नीत जाता श्रेश्ठ याजका मुखार आनी ताच्या उपरांत पिलाता मुखार एक व्हडली एक अणित म्हूण सांगयेत. जुदेवांच्या रेगऱ्या प्रमाणेंत राती कोणाकच नीत करूंक नातल्लें, तें कांय करूंक नातलें, फरमान मारूंक नातल्लें, तरी हें सगळें रातीं जाता. पिलाता लागीं फांत्या फुडें उरतात आनी ते पिलाता लागीं वेताना आनी एक अंश पळया. साबत संभ्रमूंक आपणाक जावचें ना, अशुद्ध जायत पिलात जुदेव न्हय आसलो. देखून ताच्या रावळेराक गेल्यार आपणाक अशुद्धपण भोगात आनी अशें जाल्ल्या वरवीं साबत संभ्रमूंक जावचें ना म्हणून ते भितर वचनात. म्हणजे भायली नितळाई परफेक्ट रितीन सांबाळूंक ते प्रयत्न करतात, पूण भितर संपूर्ण कुड्डे जाल्यात. पास्क संभ्रमूंक खाली भायली नितळाई पुरो, या आंतरीक नितळाई जाय. खंडीत जावन भाऊ आनी भयणीनो, हाची जाप आमकां कळीत आसा. फुडें आमी पळोवचें तर जाल्यार पिलात 3 फावटी जेजूक ताचे थंय म्हाका कसलोच अपराध पळोवंक मेळना म्हणलें फैसल दितात. 3 फावटी दिता. जो हांव हें प्रेझेंट करता सांगूंक जेजू जावन आसा ती पास्काची शेळी जाचे थंय कसलेंच आयब ना, कसलेंच पाताक ना, कसलेंच उणेपण ना. कित्याक श्रेश्ठ याजकान निसायकी पास्काची शेळी मारचे त्या पास्काच्या शेळयेक सोमा पळोवंक आसलें. त्या शेळये थंय कितें म्हणी आयब आसा गे, कितें म्हणी उणेपण आसा गे म्हणून पारखून 5 दीस पळोवंक आसलें.
आनी हांगा पिलात वाकमूल दिता, साक्ष दिता, ताचे थंय म्हाका कसलोच अपराध पळोवंक मेळना. भोवन आनी भयणीनो, जुआवांचो वांजेल आनी तशेंच हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू एक श्रेश्ठ याजक. आमी सोमेस्तांच्या पाडतीन बापा लागीं बलिदान आपणाकच बलिदान भेटोवचो श्रेश्ठ याजक. आमचे पासत विनंती करचो, आपलेंच रगत समर्पण आमच्या सोमेस्तां पासत ती बली भेटयल्लो श्रेश्ठ याजक. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. आयच्या पयल्या वाचपाक जर आमी नदर गुंडायली तर जाल्यार निजायकी अजाप जाता. 700 वर्सां आदीं 700 वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्यान केल्लो तो प्रवाद जेजू थंय हर एक संगतेंत रुजू जालो म्हणून संगीत. आजुनी जायते जुदेव हो प्रवाद वाचून आकांतात आनी म्हणटात, अरे हें कशें इजायान बरोवंक साध्य. आमच्या बायबलान म्हणजे जुदेवांक पोरनो सल्लो तो बायबल नवो सल्लो ना, हें कशें जेजू विशयांत आसा गी म्हणून आंग काडटात. आनी जो कोण सुक्षीम रितीन पळयता जेजूक बासायल्लो सोडवणदार म्हणून वळखता. आनी जायते जुदेव इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 4 असली प्रवाद आसात. सर्वेस्परोसो सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, आनी जेजू थंय ते रुजू जावचे, हर एक संगत जेजू थंय रुजू जाता म्हणून येत. कित्याक जेजूचें मरण अचानक न्ही, अचानक न्ही, ताका दर्न बेश्टें तरी मारलो न्ही. ताचें मरण संवसाराच्या सुरवेरेंत देवान निश्चित केल्लें म्हणून सांगयत. जेन्ना आदम आनी येव तें पाता करतात तेन्नांत निश्चित केल्लें म्हणून सांगयत. तेन्नांत जेजून ह्या देवाच्या दुसऱ्या व्यक्तीन आपूण मनशा सैम घेता आनी मनशा तर्फेन जें कितें ताणें नुकसान केलां या जें कितें ताणें फरीकपण दिजय तें आपूण दिता म्हणून आपणाचेर घेतलें म्हणून सांगयता. आनी ह्या खातीर जें कितें जेजूचें मरण एक अचानक आकस्मीक या जेजूक सुकोवंक जायना तसलें न्ही, जेजून संपूर्ण रितीन स्विकार करून आमचे पासत तें घेवचें. आनी ह्या खातीर त्या मरणांतय आमकां निजायकी विशेश जावन एक अभिमान भोगूंक फावो. तो कुरीस नालिसाय असो आमा सोमेस्तांक एक जैत असो संकेत जालो. फुडें आमी पळोवचें तर जाल्यार बारब्बास आनी जेजू मदें विंचो. माथेवाच्या वांजेलांत आमकां माथेव एक ल्हानसो एक क्लू आनी इल्लोसो दिता. बारब्बासाचें पयलें नांवय जेजू म्हूण आशिल्लें. आनी त्या खातीर पिलात विचारता, हांव बारब्बासाक सोडूं या क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक सोडूं. कित्याक जेजू जेजू म्हूण दोनी कडेन आसा. जेजू बारब्बास, जेजू क्रिस्त. देखून जेजू आतां जेजू म्हळ्यार कितें? सोडवणदार. सोडवणदार, सोडयतलो. बारब्बास कसो सोडोवंक आशिल्लो? बारब्बास लढाई करून, झगडें करून, क्रांती करून ह्या मुखांतर पॉलिटिकल राजकीय सोडवण जोडूंक प्रयत्न केल्लो तसलो क्रांतिकारी व्यक्ती. जेजू बिलकूल ताका व्यतिरिक्त त्याग मुखांतर आपणाक संपूर्ण जावन खाली करचे मुखांतर न्ही एका पॉलिटिकल एक राजकीय व्यक्तीन जावन ह्या सत्तेत जावन सासणीक जावन संपूर्ण जावन सुटका दिवंक. आनी कोणाक विंचतात? विंचतात बारब्बासाक. मनशाची स्थिती ही. कित्याक आत्मीक संगती आमी पारखूंक शकना. आत्मीक संगती थंय आमकां रूस या आवड उणो आवड उणें ओडणी. संवसारीक संगती थंय आमकां ओडणी चड. असो परिणाम जावन जें कितें त्या दिसतांनी बारब्बासाक विंचलें तांकां एक म्हटलें विशेश न्ही. खरी एका घडये मनीस असलीच विंचोवन करता म्हणून सांगेत. देखून आमकां आपोवणें हर एक फावटी जेन्ना एक तें साव येता देवाच्या खुशेक ताळ जावन या ताच्या विरोध जावन आमी कितेंय विंचतना कोणाच्या पाडतीन ही विंचोवन हांव करता. बारब्बासाच्या पाडतीन या जेजूच्या पाडतीन रावंक. भोवन आनी भयणीनो, आमकां असो सोडवणदार एकलोच. दुसरो कोणी न्ही. कोणी राजकीय मुखेल आमचो सोडवणदार जावंक शकना.
जायते फावटी आमी आमच्या पिशेपणांत जायते फावटी चिंतचे आसा हो पॉलिटिकल लिडर आमकां राखोवंक सकात, तो आमच्या इगर्जांक भेट दिता, तो आमकां तें दिता हें दिता, तो राखोवंक सकात ना. आमकां सोडवण दर एकलोच जेजू क्रिस्त एकलो मात्र. जर आमच्या पिशेपणांत आमी चिंता कोण एकलो सोडवण दिवंक शकता, तो आपणाचो फायदो स्वता शिवाय न्हय सर्वांचो. ह्या जेजू क्रिस्तान एकल्याचो मात्र आपणाचो फायदो सोदिनासतना आमचो फायदो सोदलो. आमी सोमेस्त सोदू आपणाचें रगत ताणें वारयलें. पळोवन न्ही भयणीनो, फुडें आमी पळोवन चित्र जाल्यार जुआंवाच्या वांजेलांत सिरेनो सिमाव ना. मातेव मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांत सिरेनो सिमाव आसा, जुआंवाच्या वांजेलांत ना. जुआंवाच्या वांजेलांत जेजूच खुद्द एकलोच संपूर्ण रितीन हे कश्ट वयता. तो आनी एकले संगी दिना. तो संपूर्ण जावन स्विकार करता आनी तो एकलोच वयता. आनी उपरांत आमी पळयता कश्ट ह्या दूख उणी जावचे पासून दिवचो तो शिरको जेजू घेना. ताण लागता म्हणटा पूण तो घेना. ते कश्ट संपूर्ण जावन तो सोसूंक आशेत आनी तो सोंसता. कांयच उणेना, सेडेटिव्स या दूख जायनातले बरे तो घेवंक आशेना. खुर्साचेर 3 बासांनी पिलात बरयता. म्हणजे जेजू सोडवणदार, जेजू जुदेवांचो राय न्हय मात्र जुदेवांक, तो सगळ्या संवसाराक. त्या खातीर हिब्रू भाशेन जुदेवांक म्हणून, लातीन भास रोमाची जावन आसली तेन्ना रोम सुपर पावर जावन आसलो देखून तांकां, आनी ग्रीक भास सांस्कृतीक म्हणजे तेन्ना ग्रीक संस्कृती आसली. ताच्या पयलें रोमाकारांच्या पयलें ग्रीक साम्राज्य राजवट चलयताली जाल्ल्यान संस्कृती रोमांची ग्रीकांची आसली. आनी ह्या खातीर ह्या 3 भासांनी म्हणजे जेजू राय न्हय मात्र जुदेवांचो सोमेस्तांचो म्हणलें तशें जाल्यार एक जुआंव ह्या रितीन सांगूंक कशें येता. मातेव मार्क आनी लुकान ती आमकां पळोवंक मेळना. फुडें भावण आनी भयणीनो, जुआंवाच्या वांजेलांत जेजू डिग्निफायड जायत्या मान आनी मर्यादेन ताका चलयतात. आनी जेजू एक राय म्हणलें बरी चलता. ताका हाडन त्या भायर हाडन त्या लितोत्सोस म्हणल्यार त्या गाब्बात ह्या शिळादांपणी त्या जाग्यार त्या सिंहासनार पिलात बसयता, रायाची मर्याद दिता. फुडें आमी पळोवन चित्र जाल्यार भाऊन आनी भयणीनो, एका रितीचे मावूण कुर्सा थंय केळकुळां तो देवाचो पूत जाल्यार तूं सकला देव म्हणून तांणी मारचीत आसली बोब जुआंवाच्या वांजेलांत ना. जुआंवाच्या वांजेलांत संपूर्ण मावूण. खंय तान पयस रावण त्यो स्त्रियो या ताच्या फाटल्या पळयनात, कुर्साच्या बगलेनंत उबे रावण पळयतात. हो एक संकेत जुआंव सांगूंक आशेता. वो मिस्तेर उतरांनी नियाळूंक या आनी कितेंय करूंक साध्य ना. मावूणपण मात्र कॉन्टम्प्लेटींग जें कितें हांगा घडोवन आसा तें खाली मावूणपणान मात्र समजूंक साध्य. कसलोसो आवाज बोबो किंकराट कांयच ना. फुडें जेजूचें कडवळ उक्तें करचें तसलें घडीत. देवशास्त्री हें कडवळ उक्तें करचें आनी आदामाच्या कुशीत हांव येवेक काडच्याक साम्य करतात. जशें आदामाच्या कुशीत हांव येवेचें जनन जालें तशेंच क्रिस्ताच्या कुशीत हांव ताच्या पत्नीचें पवित्र सभेचें म्हणजे म्हजें आनी तुजें जनन जालें. ताच्या कुशीत हांव वावलें तें रगत आनी उदक साक्रमेंताचो संकेत. पवित्र स्नान आनी येवकरीचो संकेत तें रगत वाडलें. आनी ताचे वरवीं स्त्री जल्मली, या पवित्र सभा जल्मली, ताची पतीन जल्मली. भावा आनी भयणी, आदामाच्या कुशीत हांव येव जल्मली, क्रिस्ताच्या कुशीत हांव पवित्र सभा हांव आनी तुमी जल्मल्या. आनी थंय जेजू ताच्या पयलें आपल्या आवयक एक नैतिक जबाबदारी दिता. हो तुजो पूत, ही तुजी आवय म्हूण आपल्या शिसाक तिच्या तब्येत दिता आनी आवयक आपल्या शिसाची जबाबदारी दिता. भाऊ आनी भयणीनो, हो भोव पवित्र दीस आमी संभ्रमतना आमच्या भावार्थाचे भंडार हांगा आसा.
हे आमी आनी तूं जायते जाणांनी नियाळ केला, जायते समजूंक प्रयत्न केला, तरी हो मिस्तेर संपूर्ण रितीन आमी समजूंक शकना. आमी केदींच पावचे ना हो कुर्साचो मिस्तेर संपूर्ण जावन हांवें आरायला, नेरायला, जिरयला, समजला. नो, आमी केदींच पावचे ना. हर एका घडये हो कुरीस नवे नवे आयाम आमकां उगडावपा करता. देवाचो मोग आमकां उगडावपा करता. देव पयस रावन आमचे कश्ट पळोवचो न्हय, आमचे कश्ट सोंसुल्लो आनी आमच्या कश्टा विशीं संपूर्ण जाणा आसो आनी आमच्या कश्टांत सांगात दिवचो तसलो कणवडो देव. अर्गां दिवया. ह्या वर्त्या भावर्ता पासत आमी अर्गां दिवया. आमी ना फावो त्या क्रिस्ताचे पटला उदार म्हणून सांगूंक आमी जायते पडी ना फावो. ताणें जोडुल्लें तें जैत आमचें कर्ण घेवंक आमी जायते फाटी फाटी मुखार पळयलां जावं पुरो. आज परत आमचें कमिटमेंट, आमची बद्धता त्या सुमयात आमी उसारया. जें कितें ताणें म्हजे खातीर आमी हर एकल्या पासत केलां, आमी हर एकल्यानी वैयक्तीक जावन ताका स्पंदन करूंक, ताका पाटी प्रतिकार दिवंक सुमया. जें कितें तुवें त्या दीस केलें हांव समजूंक शकना संपूर्ण रितीन, पूण तुवें जें कितें केलां एक हांव समजूंक शकता. तुवें म्हजो मोग केलोय, त्या मोगान जियोंक हांव शकता. आनी साध्य तर थोड्या मापानपणी हांव तुजो मोग करूंक आशेता म्हूण जावन दी आमची जाप आयच्या दिसा. आमेन.